नमस्कार. आयज ऑल गोवा डिजिटल जर्नलिस्ट असोसिएशनाचे तर्फे आयज या पत्रकार परिषदेत म्हजे वांगडा आसा आमचे अध्यक्ष बाब कमलाकर हुमनासकर. आयची पत्रकार परिषद घेवपाचे कारण म्हटल्यार 2 दीस शेनवार आनी आयतार एक सावड्डे हांगासर एक प्रोग्राम जालो शिव महोत्सव. ते ऑर्गनायज केल्लो डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. या शिव महोत्सवाच्या कार्यक्रमाक एकटो सावड्डे मतदारसंघाचो एकटो झेपी मेंबर हांच्यांनी आमी आमच्या जर्नलिस्टाचेर ताणें एक स्टेटमेंट केलो. तुमकां कितें स्टेटमेंट आहा तो आमचे हुमनासकर सर आमचो अध्यक्ष आहा तो तुमकां सांगता. नमस्कार. हांव ऑल गोवा डिजिटल जर्नलिस्ट असोसिएशन चो अध्यक्ष कमलाकर हुमनासकर. आज पत्रकार घेवपाचें कारण म्हणजे काल 2 दीस शेनवार आनी आयतार एक कार्यक्रम आयोजीत केल्लो सरकारी पातळीचेर. कार्यक्रम शिव महोत्सव आणि ह्या शिव महोत्सवाच्या व्यासपीठा वयल्यान बरेच आमचे रथी महारथी बसलेले, व्यासपीठार प्रमुख पावणे म्हणून असलेले आणि यांच्या सांगाताक बसलेले आमचे एक झेडपी मेंबर गारबंड बांदोडाचे मोहन गांवकर यांच्यानी एका पत्रकाराचेर आरोप केलो. जे व्यासपीठ असले ते पत्रकारांचे उलोवपाचे न्हयच, ताणें आपल्या कार्यक्रमा संदर्भात उलोवपाचें. ह्या वेळार तेणे असे आरोप केले की त्या झेडपी मेंबराचो सगळ्या तराचो निषेध जावपाक जाय आणि आमी ऑल गोवा असोसिएशनच्या तर्फे यांचो जोरदार निषेध करता आणि तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी जे कितें म्हटलां तेजी आपली माफी मागची आणि आपलो जो आसा जो तरा आसा ती तेंच्यांनी आपल्या लोकांक दाखोवची. जो तेंच्यांनी आरोप केलो पत्रकाराचेर तो सगळ्यांनी ऐकलाच आसतलो आणि तेणी आरोप केलो की जो पत्रकार आसा तो कोणी तरी तेका विकत घेतला जावं तो तेच्या फायद्याक लागून उलयता आणि अशे खुबशे आरोप केले तेणी. पूण हे आरोप तथ्यहीन आहा. एका पत्रकाराची भूमिका, जो पत्रकार आपली भूमिका जी बरोवपाची आसता जावं फिल्मींग करपाची आसता ती तो आपले पद्दतीन आपल्या बुद्धीनुसार करता आणि हेका कोणाचे कांय जबाबदारी दिल्ली आसना कोणी तरी आनी जबाबदारान तो आपूण आपल्या स्वताच्या जबाबदारीचेर करता आणि अशी जबाबदारी स्विकारता आणि कोणाचे तरी खंय तरी क्लेश निर्माण जाता जावं कोणाचे कितें तरी भायर सरता तेन्ना असे लोक जे आसात, झेडपी सारखे जे लोक आसात ते पत्रकारांचे आरोप करतात. म्हणजे पत्रकारांनी कोणाचेच कांय वायट बरोवचें न्हू किंवा छापचें न्हू जावं ते बातम्यान हाडचें न्हू, आपल्या डिजिटल मिडियान हाडचें न्हू असो तेंचो एक प्रकार आसता. हो प्रकार जो आसा थांबोवचो आणि त्या पत्रकाराचेर आरोप करप म्हणजे सगळ्याच पत्रकारांचेर आरोप केलो हेणी आणि हे आरोप आमी स्विकारचे ना आणि तांकां जाय तशी मुभा दिता की तेणी आमची सगळ्यांची पत्रकाराची माफी मागची, नाजाल्यार तेचेर आमी डिफॉमेशन फायल करतले आणि ज्या कायद्याच्या कसोटीन ते आसात ती हो जो कार्यक्रम आसलो तो इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी ह्या अंतर्गत जाल्लो. हांव सदर मागता इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान तेचेर कारवाई करची आणि ज्या पत्रकाराचेर जो तेणी अन्याय केला तो ताका न्याय मेळोवन दिवचो. धन्यवाद. आमी पत्रकार दीस रात काम करता, समाजान कितें घडटा ते आमी लोकांच्या मुखार दाखयता आणि काही लोक आसा जे आमचे आवाज दामूंक सोदता
आणि हांव सीएमाक सुद्दां आमच्या माध्यमातून ऑल गोवा डिजिटल जर्नलिस्ट असोसिएशन तर्फे आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटीचो मिनिस्टर आसा पोर्टफोलिओ तेजे कडेन आहा. सो ताका मागता की तांच्यांनी ते इंटरव्हीन करचे आनी ना जाल्यार आमी लिगल एक्शन घेता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.